फाटल्यान गाडी आसा सर मातीचो भराव घातला जॉईन जावपाक जाय या तू ये तू दिसते गदम मस्त Culvert also good to put from that coming to direct. Culvert is to old culvert is that is a secondary. There are put एक पंचायतीन काम करता सरपंच एक सरपंच सगळ्यांक सांगून येता तेन्ना हांव हें उदक आदीपासून भरता 40 years पयलीं म्हज्या काकाच्या लग्नाक इतली बस उदक घेवन गेल्लें हें भरता पूण आतां कितें जालां सर ही हायवे केल्या आनी ओन्ली रिजन ब्रीज बांदला न्हू ते ब्रीज तांकां हायट दिवंक ना आनी तो मेंटेन सारको करूंक ना ताका रुंदीकरण करूंक ना आयज म्हाजे घरा एक 45-40 घरां हे सायडीक कितें क्रॉस आहा न्हू नेक्स्टाक वयता आसतना बुडल्या आता 5 दीस जाली गाडी भायर करूंक मेळना रोड बुडला घराक चेपला म्हाज्या घराक चेपला तसो भायर फाटल्यान दारा उदक तेन्ना हे एखाद्या पुलाक हायट हे दिवपाक आयज आमचे पंचायतीक हांव जेन्ना मानसी मिटींग आसता न्हू तेन्ना साहेबा आयज कितें केलें एकदां कितें घालून दिलें आमदाराक घेवन सायड इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन करा पूण हे आमी पुलाचे सगळे पळयलां राव कॅप्टनाक घेवन हांव डिसिजन केलें आता 70% ऑफ सिटीजन 70% दर्याव माती आणि काळ तार रिवर आम्ही जरी म्हटलं आम्ही रस्त्याची हाईट वाढायचा ह्या वाढायचा काहीच तू आता एक काम कर घेऊन ज्या ज्या जाग्यार शक्य पहिले स्टार्ट कर त्याचा कॉन्ट्रॅक्टर जाय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराची हेल्प घे कंप्लिटली आणि ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे उन्हा माती हे कर ओपन करता निदान रस्ते जे भरून उरला पळय ते कमी जावपाक जाय तो म्हणटा केला पळय कमी जावपाक पण तुका आता म्हणजे म्हाका आता करून परत आता फक्त रस्ते जे आपण व्हडले 2 करोड आहे आता ते एक पायपाक घालतात ते कितें आता बाकी पुढे पेट्रोल पंपाकडे जातात ते खाली ते उदक पयलीं व्हडले करोड आसले
आणि ज्या जाग्यार इश्यूज सॉल्व करूंक मेळटा पळय आनी वॉटरवेज क्लियर करूंक मेळटा त्यो क्लियर करता त्या शिवाय जावचें ते सांगोळटा म्हणटा सांगोळटा कितें आसा सांगोळटा आतां तुमी आतां वयता रायट हँड सायडीक पळयतात तुमकां रायट हँड सायडीक खबर जावन उरला लेफ्ट हँड सायडीक फूल ड्राय आसा तो मेन तो म्हणटा तो कलवट आसा पळय तो कलवट वायट हँड करपाक परत असं मापून मांडवी भजन एका टायडल इफेक्ट आसा आणि काही टायडल उदक ग्रीन सुद्धा आसा आमी सगळी कंप्लीट पायपां काडली पायपांचो आतां रिप्लेस करून काढले आहे बाकीचे शेता कितली गेला रे खूप गेला शेता लायल्ली मला राव मरे तू एक काम कर जितक्या जणांनी शेत लायिल्लें जितक्यांचे शेत उरला आनी येणारा पळय ते सर्वे कर तितक्या जणांक कॉम्पन्सेशन दिवचें पडटा ओके सांगला पळय हांवें ताका तो येवन पळोवन शेतकार इन्स्पेक्शन करतलो फूल एरिया करता फूल एरिया इन्स्पेक्शन करता शेतकरी आमच्या गांवांत ते तर रावूंकच मेळना थंयसर आता पयल्यान पयलीं एक काम कर लायना आनी लॉस जाता पयलीं तसो पयलीं पळया ताका सांगला अदरवायज तुवें आज कितें टीम घालून सगळें इन्स्पेक्शन कर रिपोर्ट कर आनी तांकां लोकल आहा पयलीं प्रत्येकाक ज्या जाग्या वयलो तो जो कितें सांगता बाबा हे केल्या उपरांत कमी नासलें ताचो विचार कर रोड न्हू हांगा रेस पडचोच पडटलो रेडी करता तेजेर ते भरोन उरला पयलीं हे उरत जायना कितें करा एक जॉयंट मिटींग सगळी पंचायत एवरी मेंबर म्हणजे बास्तोडा गिरी सांगोळा कोणाक हे लागता पळय सगळें लागता पयल्यान पयलीं एका इन्स्पेक्शन कर अलॉंग विथ सगळ्या मोठो इन्स्पेक्शन कर ज्या ज्या जाग्यार डॅमेज जाता ते कर आनी ताज्या उपरांत कितें सोल्युशन अलॉंग विथ सोल्युशन म्हाका सांग सांगचे म्हटल्यार न्हू जी इलिगल फिलींग आसा उदाहरण तुमकां हे इलिगल फिलींग आहा सर तेजेर मातशें एक्शन घ्या कितें जाणां कोण करता लोकूच करता आमची पंचायतूच तांकां दोयड आपण पळयता तेन्ना तांकां तुमी एक मामलेदाराक सर आमी बुकतले भले आमी बुकतले काय बारीक बारीक फिलिंग करून बारीक बारीक धंदे केल्यात कोण दिना गव्हर्मेंट तुझ्या मागीर सांगितलं मातसो फाटले 8-10 दीस आमी पळयता की टोटली उदक जें आहा पळय न्ही हें मोठ्या प्रमाणात ह्या हायवेच्या दोनूय भोवती फिलिंग जावन उरता आणि ताका लागून परिसरांतल्यो ज्यो पंचायती आसा गिरी पंचायत आसतली बगतोडा पंचायत आसतली हेवटेंतले रोडूय ब्लॉक जाल्या कंटिन्युअसली मिडियांनी प्रेस मिडियांनी हाडले आनी हांव एक्चुली काल हेवटेंतल्यान पास आउट जाल्लो तेन्नाय पळयलें सो आज हांवें कन्सर्न आमचे सगळे MLAs हांगासले बार्देशांत लागपी हेका लागपी तिनूय MLAs हांगासर आसा ZP आसा आमचो ZP अध्यक्ष आसात बाकीच्यांनी सगळे पंच सरपंच आसात अलॉंग वीथ दॅट आमची टीम PWDचो PC WRD एग्रीकल्चर हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिला पयल्यान पयलीं दीस इज अ मॅन मेड म्हटल्यार जाता नो डावट आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताका लागून कन्स्ट्रक्शनाची थोडी माती बी जी ज्या ज्या जाग्यार पडल्या तें एक कारण आसा वेगवेगळे कडेन आमी म्हणटा की जी माती हाडून भराव घातला तोय आसा आनी टायडल इफेक्ट आसल्या कारणान आमी जेन्ना भरती आहा त्या वेळार उदकाची लेवल खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा उदक दुसरे कडेन वचपाक वाडटा आनी कंटिन्युअसली हेवी रेनफॉल जाल्ल्या कारणान उदक भरून उरता एग्रीकल्चरची जी नाशाडी जाल्या ती हांवें ZDO आमच्या डायरेक्टराक सांगलां तेंचें इन्स्पेक्शन करून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें PCA आनी WRDची टीम पुराय तार नदीची इन्स्पेक्शन करतले आनी आतांच्या घडीक जे मायनर आमकां जें कितें करप शक्य आहा तें आतां करतले बट इन फ्युचर
आमकां तार नदी पुराय डिसील करपाक जाय, कारण ह्या पद्दतीचे अशा पद्दतीचो जे प्रत्येक फावटी उदक भरून उरता हें उरपाक जायना. ताच्या खातीर मेजर सोल्युशन्सूय आमी घेतले. म्हजी सगळीं डिपार्टमेंटां हाजेर एक्ट जातलीं आनी जाता तितके बेगीन. हांव लोकांचे इनकन्विनियन्स जाल्याच्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता, कारण गेले कितलेशेच दीस इनकन्विनियन्स जाला. आमकां आतां जें करप शक्य आसा विदीन दीस पिरियड तें आतां करतलें, बट ताका मेजर प्रिकॉशन्स जी कितें घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स जी घेतली वयतली. इवन दो कंप्लिटली तार रिवर फाल्यां सकाळी डिसील करची पडली आसत जाल्यार सुद्दां ती डिसील केली गेली वयतली. हेचेर कायमस्वरुपी तोडगो जातलो सर? हांवें तेंच सांगलें, हेचेर कायमस्वरुपी तोडगो काडपा खातीर एका लॉंग टर्म म्हणजे जेका आमी सोल्युशन जें काडपाक जाय ते WRD आनी PCE हे दोगूय जाण मेळून ताचो प्लॅन रेडी करतले. आनी विथ द WRDच्या सहकार्यान तेजी पुराय डिसील ज्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांकांय विश्वासान घेवचें पडटलें आनी ते घेवन फुडल्या वर्साच्या पयलीं तेजेर लॉंग टर्म सोल्युशन जें येवपा जाय हाच्या खातीर सरकार सिरियसली पळयता. हांवें हांगासर जेन्ना टायडल इफेक्ट आसा म्हटलो तेन्ना तो जे फावटी वॉटर लेवल्स वाडटा त्या वेळार उदक हे मोठ्या प्रमाणात भरलें वता. ती ज्या ज्या जाग्यार पायप्स किंवा आनी कितें आसा पळय ती काडून टायडल इफेक्ट जितक्या प्रमाणात उदकाचो फ्लो मेंटेन करपाचो प्रयत्न तुमचं लक्ष वेधतो मी तार नदीकडे मुद्दामून भराव घालून तिकडे भराव घातलेले आणि त्यामुळे पण पाणी घडत आहे. पंचायतला सांगून सुद्धा हो भराव घालपा खातीर लोकूच घालता, आमचेच लोक घालता, हांगाच रावतात. लोकांनी थोडेशे ह्या बाबतीत जो आसा पळय न्ही कारवाई होईल का? आता कशें ताका सोदून काडटले जाल्यार ते मेळपाकूय जाय. ते हेज्या फुडें तरी निदान घालचें न्ही आनी पंचायतींनी हेजो सिरियसली विशय घेवचो की अशा पद्दतीचे हांगा कोण भराव घालता ताका घालूंक दिवचो न्ही. हो पुलीस आनी हांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की अशा पद्दतीचो घालून घेवचो न्ही. हायवेचे जे कलवट पॅक केल्ले आसा जे व्हडले आसा ते ल्हान केल्ले आसा तेजेर परत कलवट व्हडले आनी एक दोन कडेन फक्त पायप्स कितें तरी घातल्या म्हटल्यार ती हांवें PCEक ऑलरेडी सांगलां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन ती जर जाता आसत जाल्यार तेजी ड्रेन ही खूब मोठी करची म्हणून. ओके, थँक्यू. वेंकट हे ताका सांग हां प्लॅन कर एकदा. ओके पळय बरोबर रस्त्यार